प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पापसाहेब सोवो एकदा आपल्या मिलान डिओसिसीचो जेन्ना तो बिस्प आसलो तेन्ना एका गांवांत गेलो आनी थंय तो लोकांक भेटलो आनी भेटता ताका एक वस्तोरी मेळ्ळी आनी वस्तोरीक ताणें विचारलें, तूं कशी आसाय? आनी तिणें सांगलें, हांव बरी आसा, म्हजे कडेन जेवण आसा, थंडेच्या वेळार म्हजे कडेन गोरमी आसा आनी सगळें बरे भाशेन आसा, तर तूं कुशाल आसा आसतली न्हय? अशें पाप साहेबान तिका विचारलें आनी तेन्ना तिणें म्हणलें, हांव कुशाल ना, म्हजो पूत म्हाका मेळूंक येना आनी म्हजी सून म्हाका आपलें दान मोन दिच ना. आनी तिणें अशें म्हणलें, आय एम डायींग ऑफ लोनलीनस, हांव एकसपूरपणान मेलोल्या भाशेन जियेतां. म्हज्या भाव भयणीनो, असली गोश्ट जायत्या कुटुंबांनी आमी पळयता कित्याक जायते फावटी कुटुंबाचे वांगडे हेर वांगड्यांक वो जाणट्यांक वो वडिलांक ची निगा बरे भाशेन घेयनात. ते पासत हे भाशेन घडटा. आनी आयच्या दिसा पवित्र सभा आमचें लक्ष हाचेरूच ओडून हाडटा आनी आमकां हो विशय दिता, वचात मारेजे भाशेन तुमच्या कुटुंबांत निगा घेयात. कुटुंबांत निगा घेयात हें आमकां आयच्या विशयांतल्यान मेळटा. देखीवंत मारी आनी जुजे भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत निगा घेवंक चड गरजेचें अशें आमकां आयच्या पुर्बे दिसा उदेशी फाव जाता. आयच्या देवाच्या उतरांनूय हेंच आमकां मेळटा. पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमी आयकलां, सिराक आवय बापायक मान दियात म्हूण सांगता आनी तशेंच तांच्या उतर पिरायेन तांची बेपरवा करिनाकात अशें आमकां सुचयता. आनी तशेंच आमी पळयता कोलोस्कारांक बरोवन बागेवन पावलू पवित्र सभेक सांगता, कांय गूण आपणावंक चड गरजेचे. मोगाळाय, दोळाय आनी ल्हानविकाय, संस्काय, दुलोबाय हे गूण आमी आपणायता तेन्ना आमी दुसऱ्या सभेन बरे भाशेन वागूंक पावता. आनी भाशेन हे गूण आमी कुटुंबांनी जर आमी वापरले जाल्यार आमचें कुटुंब बरें कुटुंब, देखीवंत कुटुंब जावंक पावताच. आनी आयच्या दिसा जेन्ना आमी पवित्र कुटुंबाची परब करता तेन्ना आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कशे परी हो कुटुंब जियेलो तेवूय आमकां दिसून येता. मारिया, जुजे आनी जेजू हांचो हो कुटुंब आमी आयच्या वाचपांतल्यान पळयलां, ती जेजूची आवय बापूय धार्मीक मनशां आसलीं, ताका लागून जे कायद्या प्रमाणे तांणी करचें आसलें तें करूंक ती 2 वर्सां जेरुजलेम वेतालीं. धार्मीक कायदो पाळो घेवं म्हणजे धार्मीक कायद्याची निगा करूंक. आनी कसलो कायदो तो? देवाक मान दिवंक. आनी दुसरें आमी पळयता तें म्हळ्यार ती उस्क्यान भरलेली मनशां आसली. जेजू सांडटा तेन्ना ती जेजूक सोदूंक पावतात 3 दीस आनी उपरांत जेजू तांकां मेळटा तेन्ना तांचें समाधान जाता. तिसरें आमी पळयता तें म्हळ्यार जेजू तांकां मेळ्ळे उपरांत जेजू तांच्या काल रावता, तांकां कालतो रावता अशें आमकां आयचें शुभ वर्तमान सांगता.
पवित्र कुटुंबांत ह्यो वस्तू आमी पळयता. एकामेकाची निगा ती घेताली. आनी आयच्या दिसा आमी कुटुंबाचेर कित्याक नियाळ करता जायत? कित्याक जायत आमी नियाळ करता कुटुंबाचेर? कुटुंब आमकां चड गरजेचें. कुटुंब ना जाल्यार मनशाकूड ना जाता. आनी दुसऱ्या अर्दान कुटुंब म्हणल्यार जशें आमकां विश्व वातिकन सभेंतल्या एका डॉक्युमेंट लुमेन जन्सिओ 11 ह्या हातूंत मेळटा तें म्हणल्यार तें आमकां सांगता पवित्र सभा म्हणल्यार एक घरगुती पवित्र सभा म्हणजे घरांतली पवित्र सभा, डॉमेस्टीक चर्च. एक फामील म्हळ्यार एक पवित्र सभा, एक धाकटी पवित्र सभा. कित्याक तुयच पवित्र सभेचें जिवीत कितें तें आमी ओळखूंक पावता आनी जियोंक पावता. आनी जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी पवित्र सभेचे साक्षीदार, जेजूचे साक्षीदार, क्रिस्ती जिविताचे साक्षीदार आमी जाता. आनी दुसरी एक वस्त म्हळ्यार कुटुंबांत जेन्ना एक वोट आसता, समजिकाय आसता, मोग आसता, तेन्ना आमी जो मोग आनी एकवट पवित्र त्रित्वेंत आसता त्या मोगाचे आनी एकवटाचे आमी साक्षी जाता. म्हणजे आमी म्हणूं येता ह्या संवसारांत दिसो नासतल्या पवित्र त्रित्वेचे आमी रूपकार जाता. आनी भाशेन कुटुंबा उद्देशी आमी देवाचो रूपकार ह्या संवसारांत आमी जाता. आनी तिसरें म्हळ्यार कुटुंबांत आमकां शिकोवण मेळटा कशे परी आमी एकामेकाक मान दिवंक जाय आनी तेच बरोबर आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाय तें आमकां दिसून येता. जरी तर आमचें कुटुंब एकवटाचेर आनी मोगाचेर आसलें जाल्यार, देवाचेर मांडलोलें आसत जाल्यार आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक पावतले. म्हणटच ज्या कुटुंबान एकामेका सोबें निगा दाखयल्ली दिसून येता तेन्ना कुटुंब देखीवंत कुटुंब जाता. म्हणटच आमच्या कुटुंबांनी कितें आसूंक चड गरजेचें? आमच्या कुटुंबांनी मोग पयले सुवातेर, एकचार, एकामेकाची सेवा करप, दुसऱ्यांक आदार दिवप, हें तरी आसत जाल्यार आमी म्हणूं येता आमी बरीं तत्वां ह्या संवसारांत फांकारता. जेन्ना आमी बरेपण आमचे फॅमिलींत घडोवन हाडटा, कुटुंबांत आमी घडोवन हाडटा, बरेपण आमच्या कुटुंबांनी आसतात तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय ह्या बरेपणाची देख आमी दुसऱ्यांक जाता. तितलेंच न्हय, कुटुंब घट आसत जाल्यार भुरगीं बरे भाशेन वाडटात आनी कुटुंबांनी आपुणूय उपजतात. कित्याक देव जिवीत तुवें आसता आनी देवाचें आसणें आसा म्हूण तें दिसून येता. आनी तिसरें म्हळ्यार आमचे देखीवंत जिविता उद्देशी कुटुंब जावंक पावतात खरेपणी देखीवंत मिस्योनरी शिसांचे कुटुंब. आमचे कुटुंब जावंक पावतात खरेपणी देखीवंत मिस्योनार शिसांचे कुटुंब. आनी भाशेन आमी म्हणूं येता जी आज्ञा जेजून आमकां दिल्या ती आज्ञा प्रमाणे आमी जियोंक पावता. भाग्यवन फ्रांसीस सावेराचेर आमी नदर मारली जाल्यार ताचें जिवीत तसलेंच. कुटुंबांत तो जियेलो, कुटुंबांतलीं तत्वां ताणें आपणायलीं, पूण जेन्ना तो वाट चुकलो तेन्ना भाग्यवन इनासान ताची निगा घेतली आनी त्या उपरांत ताचें मन बदललें तेन्ना ताणें एक व्हड पवित्र सभा आमच्या भारतांत आशियेंत घडोवन हाडली. एक व्हड कुटुंब ताणें घडोवन हाडलो, आमची निगा ताणें घेतली आनी त्या पासत आमी ताका आयज मान दिता. म्हणटच आमचें कुटुंब जावं दी देखीवंत कुटुंब मारे जुजेच्या कुटुंबा सारकें. आनी जेन्ना आमी आमचें कौटुंबीक जिवीत एकामेकाच्या मोगान, एकचारान, एकामेकाच्या सेवेन, दुसऱ्यांचे सेवेन जियेता तेन्ना खरेपणी आमी आंकवार मारे आनी जुजेच्या कुटुंबा भाशेन आमचें कुटुंब करूंक पावतले आनी आमचें कुटुंब जातलें देखीवंत कुटुंब. आमचे सोर भोंवती आमी म्हणूं येता खरेपणी आमी मिशनरी डिसायपल्स जेजूचे जावंक पावतल्या. इस करपा आमकां फावो कर आनी आमचें कुटुंब अदीक
उदीक गोठ तिरावन दवरले जावं हे मिसान मागुया.